आमच्या PWD मिनिस्टरान काल स्टेटमेंट दिलो की आमी इराणांतल्यान डांबर हाडटाले म्हणून. हांव ताजेर कांय उलयना, पूण इराणांतल्यान जो इम्पोर्ट करपाचो आशिल्लो तो बंद जाला हें ताका खबर ना अशें दिसता म्हाका. हाजे वयल्यान एक लक्षांत येता की स्टडी करनासतना हे स्टेटमेंट दिले गेले वता अशें दिसता. त्या खातीर अशा पासून मुख्यमंत्र्यान तांकां परावृत्त करचें अशें म्हाका दिसता की कितेंय स्टेटमेंट करचें न्हय. आज आमी तें लोन पे करपाक परत हें ऑप्शन करता. हांव तांचे कडेन मागतां की तांणी व्हायट पेपर काडचो ताजेर हेचेर SEZ कोणी कोणी केल्ले, कोण कोण आशिल्ले, तेन्ना रेट कितें केलो, तसोच IT चो केल्लो. आनी हातूंत मिडिया आनी वार्ताहर कित्याक इनवॉल्व आसा म्हाका कळना. जर अशें कितें आसा जाल्यार पयलीं तांणी म्हाका विचारपाक जाय आशिल्लें. एट दीस स्टेज हांवें मुख्यमंत्र्याक स्पश्ट त्या वेळार सांगलां की बरें काम कर, आमी तुजे बरोबर तुजें काम पळोवन आसा. अशा वेळार नितीन गडकऱ्याक एकदांच मेळ्ळा हांव, एकदांच मेळ्ळा. जेन्ना प्रमोद सावंताक चीफ मिनिस्टर करपाचो पळय तेन्ना एकदां मेळ्ळा. त्याच्या नंतर आज बसेन कोणा मेळूना. कला अकादमी हेचे विशीं प्रत्येकाची आस्था आसा, गोंयचो जो कला क्षेत्रांतलो मनीस आसूं किंवा. कारण म्हजो रिक्वेस्ट मुख्यमंत्र्याक की ताणें IIT हे दोनी धाडचे आनी तांचो सुतोवाच केले नंतरूच ताका हातभार घालचो.